In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini. In quel paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di assistenza umanitaria. Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari e sia garantito e facilitato l'accesso degli aiuti alle zone assediate per offrire il vitale soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe e dalla paura. Preghiamo insieme per l'Ucraina. Qui davanti abbiamo le sue bandiere. Preghiamo insieme come fratelli la Madonna Regina dell'Ucraina. Kayan Gyoya, I-5
page number 118, I5. How to so mochivat poloitas loi, moche papolok karpon, doyal kalzani soloi. How to so mochivat poloitas loi, moche papolok karpon, doyal kalzani soloi. God sorulak resona, tuji wengam sursona, tuzo mugvi sotsona, tuzo mugvi sotsona. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. सायमन आफोन्सो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. दुसरें तेसांव टांजिला तावारीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जॉन फेर्नांडीस, मेलिशा पेरेरा आनी आमचे यूथ प्रेसिडेंट आलिशा पेरेरा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच युक्रेन ह्या देशान शांती हाड म्हूण आमी मागुया. आनीक आमी जेन्ना आतां एलिसांवाच्या रिजल्टाची तयारी करता आमकां गोंयांक आनी त्याच बरोबर हेर 4 राज्यां आसात देवाचे कुशे प्रमाणे बरो सरकार फावो कर म्हूण आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज आमी अंतरराष्ट्रीय अस्तोऱ्यांचो दीस पाळटाव. एक अस्तोरी जावन आसा एका गोराब्याचो कोण खांबो. आयज युक्रेन आनी रशिया हांगासर चलतल्या झुजाक लागून जायत्यो अस्तोऱ्यो तशेंच भुरगीं भिरांतीन आपलें जिवीत सारतात. असल्या वेळार बापान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी ताच्या काळजान आपलो मोगाचो आनी गोठायेचो हात लावंक ह्या मिसा बलिदानाक मागुया. आनी जायते पावटी देवाची खुशी करचे बदलेक आमी घडये आमचीच खुशी करपाक येवजिलां आनी हे भाशेन एकामेकाक आमी दुखयल्यात आनी आमचें राज आमी ह्या संवसारांत स्थापूंक चिंतलां. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसाणी मागुया. हांव पातकी सर्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून काडून सारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या प्राचीत काळार दोडवण करून आमचे पातकी सैम आमी दोमायता. तुका उतरेकून आमचीं काळजां तुज्या मोगान ओदीक ओदीक पेटोवन दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना.
इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मोलबातावन पडटात आनी बेश्टी परतून सोडनात, वगोर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोल करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगोर म्हजी खुशी पालता आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तोलमोलांतले निवारता. अनेकदां म्हणुया, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तोलमोलांतले निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात, एका ताल्यांत सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेवन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. आपल्या भक्तांक सगळ्या तोलमोलांतली निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगोटल्यात, तकली पोंदा घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तोलमोलांतली निवारता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा, प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. सर्वेस्पोराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात, तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तोलमोलांतले निवारता. बरीं मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जांचें कालीज दुखवलां कोंतवलां, तांचे चडशीं सर्वेस्पोर आसात. जांचें मन कलवलता वळवळटा, तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तोलमोलांतले निवारता. उद्गाराक उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता, त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून म्हळें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडी करून आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. खरेंच तुमच्या दुस्मानाच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुस्मानाच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, हे मागणे आमी जायते पावटी आमच्या जिवितान आयज पासून केला आमच्या बापा. आनी एके भाशेन युनिवर्सल प्रेयर अशें ताका म्हणटात. न्हयच फकत आमी कातोल्क पूण सगळे क्रिस्ती भावार्थी हे मागणें करतात. आनी न्हयच फकत क्रिस्ती भावार्थी, दुसरेय धर्माचे जायते जाण हे मागणें करून देवाक उलो मारतात. जेजून शिकयलेले मागणे आमच्या बापा सर्गीच्या. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमची नदर घालुया. ह्या मागण्यान आमी खेरीत भाशेन मागता तुझें राज आमकां येवं. बो करून जेन्ना आतां राज्यां आमची निकाळाक रावतात तेन्ना आतां सगल्यो घडामोडी म्हणटात त्यो चल्लेल्यो आसात. कोण सरकारान भितर सरतलो, कोण सरचो ना, कोणाक भितर सपोर्टाक हाडपाक जाय, कोणाक विकते घेवपाक जाय, खंय उडी मारपाक जाय, हें सगळें आतां ह्या दिसांनी चालूच आसा. आनी 10 तारखेर जेन्ना निकाळ येतलो आमच्या राज्यान तशेंच उरलेल्या 4 राज्यांनी जंय एलिसांवान जाल्ल्यान मनशाचें राज बांदपाची हो प्रयत्न चलतलो. जाल्यार आमी खेरीत भाशेन मागता तुझें राज आमकां येवं. कित्याक हें मनशाचें राज आसा तें सारकें न्हू. कित्याक मनीस आपणाचेंच चिंत्ता, आपणाच्या डिवेलपमेंटाचें चिंत्ता, आपणाचे आशेचें चिंत्ता. आनी ह्या प्रमाणे ह्यो घडामोडी ज्यो चल्लेल्यो आसात त्यो मुखार वेतल्यो. कोणूय सरकार येवं, कितेंय जावं, तुझें राज आमकां येवं. देवा बापा, तुझें राज आमकां येवं हें मागूंक आमकां सगल्यांक आयज ही कृपा फावो जावं. देवाचें राज कसलें? देवाचें राज नितीचें, शांतीचें. देवाचें राज मोगाचें आनी काकलुतीचें आनी बोगसण्याचें. देवाचें राज सगल्यांक खुशालकाय हाडटा तसलें. म्हणटच जेन्ना आतां आमचें सरकार घडून येतलें तेन्ना ह्या वाटांनी तांणी चलूंक जाय, ही नीत सांबाळूंक जाय. आनी कशे भाशेन जातलें? आयच्या वाचपांनी खेरीत भाशेन आमकां आयच्या पयल्या वाचपान मेळटा देवाचें उतर जें वयर तावन येता तें पावसा सारकें आनी बर्फा सारकें. जें सकयल संवसारांत पृथ्वीर आयल्या उपरांत परतून वयर चडोन वचना ज्या मेरेन हें फोड तयार करिना. म्हणजे ह्या उतराक जें देवान धाडलेलें आसा तें संवसारांत आपणाक काम दिलां तें करूनच परतून वेता. देवाची खुशी करता अशें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक आयलां. तशेंच आमच्या बापाच्या मागण्यान आमकां जेजून हेंय म्हणूंक शिकयलां, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. तर हें देवीक राज जरी तर आमी संवसारांत बांदतले जें मनीस चलयतले देवाच्या नांवान तें जरी तर जातलें जाल्यार तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं हें जावपाक जाय. उदक आनी बरफ देवाची खुशी करून परतून वेता आनी त्या पासून तें फळ दिवपाक पावता. तर आमी जरी तर हें फळ दिवपाक पावतले जाल्यार मनशांची खुशी न्हय, वो आमचे आशेची खुशी न्हय, वो आमच्याच डिवेलपमेंटाची खुशी न्हय, पूण देवाची खुशी करूंक आमकां भोव गरजेचें. तर देवाची खुशी कितें? ही देवाची खुशी आमी जाणा जातले जाल्यार देवाक आमी मागण्यांत एक रावंक गरज. आमकां तो डिसर्नमेंट म्हणटात तो भोव गरजेचो. जाल्यार हो डिसर्नमेंट करता आसतना ह्या मागण्यान देवाचें नांव पवित्र, देवाचें राज व्हड आनी देवाची खुशी व्हड म्हूण आमकां जेजू शिकयता. आनी हें देवाचें राज बांदून हाडूंक ज्यो आमच्यो गरजो आसात त्यो आमी मागचेच आदीं देव पयलींच जाणा. जशें सोलोमन पातशाय आमी जाणा, ताकाय सांगलेलें माग, आतां तुवें राज चलोवपाक जाय. आनी तेन्ना सोलोमनाक जें कितें गरज एक राजाक असो तें देव सगळें जाणा. आनी हो विस्वास सोलोमनाचो आसलो आनी देखून ताणें फकत देवाची जाणवाय मागली. तुजी परजा जी तुवें म्हज्या हातान घातल्या ताका विवेकान चलोवपाक तुजी जाणवाय म्हाका फावो कर. तर हीच जाणवाय आमच्या विचून येतल्या आमच्या सगळ्या उमेदवारांक, आमच्या आमदारांक फावो कर. आनी देवाचे खुशे प्रमाणे तांणी हें राज चलोवंक, खंयच्याय धर्माचें तें जावं, सगळे भोव करून आतां आमच्या गोंयांत सगळे गोंयकार जे आमचे राज चलयतले तांणी विवेकान ह्या गोंयकारांक चलोवंक, देवाची
फावो तितली जाणवाय आनी कृपा तांकांय फावो कर म्हूण आमी भाव भयणींनो खेरीत भाशेन मागुया. आनी आमी जण एकलो देवाची खुशी करपी देखून जे भाशेन तें उदक आनी बरफ जमनीर पडोवन फोड दिवन गेला ते भाशेन आमी जण एकलो ते उदकाचे थेंबे आनी ते बर्फाचे कुडके आमी जावं. आमकांय ह्या आल्ताराचेर आतां उबारुया. ह्या उंड्या सोऱ्यान आमचें जण एकल्याचें अर्पण करुया आनी आमी देवाक सांगुया, बापा तुजी खुशी आमचे सवें जावं आनी तुजें राज आमकां येवं. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. देवा उतोर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला, जबाब सांगली जिविताचो मोगान केले म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्लें देणी आमी तुका परतून भेटयता आनी तूं मोयपासान ती मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितान आमकां मेळटा तो आधार तुज्या दयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकाराचो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी धडवण दितना अगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी एका ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बिटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आयज आंतरराष्ट्रीय अस्तुऱ्यांचो दीस. खेरीत भाशेन सगळ्या अस्तुऱ्यां पासत आमी देवाक दिनवासुया आनी देवाची कृपा आनी देवाची बेसांवां तांचेर भरपूर पडूं म्हूण मागुया. बो करून जीं कोण कश्टवतात, ज्या कोणाचे फायदो काडलेलो आसा वो ज्या कोणाक दुखान घातलेलीं आसात, त्या सगळ्या अस्तुऱ्यां पासत मागुया. आनी देवाची खुशी जावं म्हूण सगळीं आमी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट वैगीर आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून घेवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय. सोम्याक जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेसू भोव पवित्र संस्कार तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. बाबा म्हज्या प्रितीच्या केदो तुजो मायेमो पाप्यांक सोडून पातकांतली भुताक धाडलोय संवसारी बापा म्हज्या प्रितीच्या केदो तुजो मायेमो पाप्यांक सोडून पातकांतली भुताक धाडलोय संवसारी बापा म्हज्या प्रितीच्या केली तुजी कोणवाळाय सुटका दिवच्या गुलामा भुताक सारकी लायलो बापा म्हज्या प्रितीच्या केली तुजी कोणवाळाय सुटका दिवच्या गुलामा भुताक सारकी लायलो बापा म्हज्या प्रितीच्या केली तुजी करुणाय आमकां घेवशाक तुज काळजा विणे काळीज पुताचे बापा म्हज्या प्रितीच्या केली तुजी करुणाय आमकां घेवशाक तुज काळजा विणे काळीज पुताचे. हांव तुका उलो मारतां त्या वेळा म्हाका जाप दी निथिवंत देवा म्हज्या कोश्टा आकांताच्या वेळा तूं म्हाका पावताय म्हजी काकलूत कर सर्वेस्परा आनी म्हजें मागणें आयक प्रार्थुया देवा काकलूत सारा बापा ह्या देवीक गुटा वरवीं आमच्यो संवसारी ओडण्यो दोमावंक आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं एक चोत्रायदोची फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर वांगडी जे आसात तांची जमात जातली फाल्यां 9 तारखेर सांजेर 4 वाजता आनी ह्या फुडें दुसऱ्या बुधवारा दिसाक
म्हयन्याच्या फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर हांची जमात जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. गायन घेऊया I-28 पेज नंबर 133. I-28. सगळे तुझे मोगाचो देव पोशिता, सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओखद दिता. सगळे तुझे आत्मा मोगाचो देव पोशिता, सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओखद दिता. आत्म्या म्हज्या काळजांत हांव देवाचे उपकार आठवय. आत्म्या म्हज्या काळजांत हांव देवाचे उपकार आठवय. आत्म्या म्हज्या काळजांत हांव देवाचे